क्वारंटायन सेंटरांनी जेवणाची पुरवण करप्या कडल्यान कमिशन घेवपाचे गजालीचो तपास करता अशें एंटी करप्शन ब्युरोन आपल्या सांगिल्लें शिवसेनेच्या जितेश कामतीन सांगलें। ही गजालीची फाटपुरवण करपा खातीर एसीबीन कामतीक शुक्रारा कार्यालयांत आपयल्लो। इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटायन सेंटरांनी जेवण पुरवप्या कडल्यान सरकारी अधिकारी 40% कमिशन घेतात। शिवसेनेचो गोंय मुखेली जितेश कामतीन आरोप केल्लो। हे फाटभुंयेर एंटी करप्शन ब्युरोन जितेश कामतीक आपयल्लो। हांवें फाटीं जे क्वारंटायन सेंटर्स आसा तातूंत जे सब स्टँडर्ड फूड मेळटा लोकांक आनी थंय कामगार जे काम करता आनी डॉक्टर्स आसा नर्सीस आसा सगळ्यांकूच सब स्टँडर्ड फूड मेळटाले। बऱ्या हॉटेलांतल्यान येवन सुद्दां थंय सब स्टँडर्ड म्हणजे म्हापसा 9 तारांतल्यान जेवण येतालें तरी तांकां सब स्टँडर्ड मेळटालें। म्हणून चवकशी केल्यार कळ्ळें की तांणी ते खंय 40% अधिकाऱ्याक ताका कमिशन दिवचें पडटा म्हणून तांकां सब स्टँडर्ड फूड हें मेळटालें। ते एकदां कितें जाता की अधिकारी खंय तरी एका परिस्थितीचो फायदो घेता आनी करप्शन करूंक सोदता। आतां हांवें फाटीं म्हणिल्लें की खुबश्या बाबतींत मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून सुद्दां जर करप्शन चालूच उरता जाल्यार खंय तरी मुख्यमंत्र्याची मुख संमती ताका आसा। म्हणून आज म्हाका आपयल्ल्या कारणान आतां खबर ना ताजे फुडें कितें जातलें, कारण हाज्या पयलीं हांवें खुबदां एक वर्स लागलें की हांवें पयलीं अशीच कंप्लेनी दिल्ली आसा करप्शनाच्या बद्दल, म्हायती दिल्ली आसा, विथ एविडन्स दिल्ली आसा, पूण अजून ताजेर विशेश कांय अशें जावंक ना। म्हणून आतां सांगपाक शकना कोण आसा ताजेर। पणजेच्यान गोवा 365 खातीर व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया।